भुरग्यांनो, जाणात तुमी कार्यावळीन तुमकां येवकार. आयज जाणून घेवया टोळा विशीं. ताका लोकस्ट ग्रासहॉपर म्हणटात. चडशे तोळ कायलीफेरा जात न्हीत, तर आक्रमक तोळ शिस्टोरेसा ग्रेगारिया जातींत मेळटात. हे कीटक सामके ल्हान पूण खूब चपळ. चडशे तोळ पाचवे तपकिरी गोबऱ्या रंगाचे असतात. तांचे फाटले पांय लांब, ताका लागून ते सहज उडकी मारपाक शकतात. सादारण 5 ते 6 म्हयने ते जगतात. चडशे तोळ शिवराक पानां, पिकां, तण खातात. मात कांय तोळ चड भुकेल्ले आसल्यार सुकणीं, शेड्डे पासून मारून खातात. चड करून प्रेयिंग मेंटीस. राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोंयांत गिमाच्या दिसांनी तोळो दिसतात. तोळांच्यो सादारण 11,000 जाती. तातूंतल्यो फक्त 120 भारतांत मेळटात. भारत, आफ्रिका, आखाती देशांनी रेवटां आसात थंय तोळ टोळयो करून रावतात. ते वाऱ्याच्या दिकेन दिसाक 150 किलोमीटर मेरेन प्रवास करतात. तांकां उश्णताय आवडटा. एकटे आसतना ते ओगी आसता, मात एकजूट करून आक्रमण करतात तेन्ना मात ते कोणाक आयकनात. टोळ हे मातयेंतल्या पुश्टीक घटकांचे चक्र संतुलीत दवरतात. सुकणीं, सोरोप, कोळी खातात. पूण केन्नाय कांय देशांनी सुकणीं, सोरोप, कोळी हे ते खातात. पूण केन्नाय कांय देशांनी फळांक खातात, खास करून थायलंड, आफ्रिका. तातूंत विटामिन्स असतात. बायबलान लोकस्ट प्लॅग अशें उतर आसा, म्हळ्यार विनाश. भारतीय लोककथान टोळधाड हो शब्द त्याच अर्थान वापरतात. व्हडली टोळधाड शेताक सामकी घातक. एक टोळी 35,000 लोकांक पुरो इतलें अन्न एका दिसात खातात. पावसा उपरांत तण, वनस्पती वाडटा, ताका लागून भरपूर अन्न मेळटा आनी फळांचो आंकडो वाडटा. एकठांय वाडले काय तांचे स्पर्श प्रेरक हार्मोन्स वाडटात आनी ते आक्रमक जातात. अन्नाच्या सोदांत उडपी तोळ पांचवी वस्तू दिसली काय ताचेर तुटून पडटात. वरां भितर शेकड्यांनी एकर पीक नाच करतात. प्रेयिंग मेंटीस हो प्रार्थना केल्ले सारको थीर बसपी टोळ. तो मांसाहारी. तो टोळ कोळी, सुकणीं खाता. ताचे फुडले पांय भक्ष्याच्या आंगान घुसतात आनी ते मरता. ह्या टोळाची तकली 180 अंश घुंवता. तणावयले ल्हान टोळ तकली घुंवडावपाक शकनात. ते फक्त उडक्यो मारून पानां खातात. तर असो हो टूण उडक्यो मारपी टोळ. बरें तर भुरग्यांनो, मेळचे फुडले फावट. तो मेरेन खेळात, वाचात, अभ्यास करात.